सो आता हितून पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या विकाक सर आनीक खास अशी गजाल तांकां दिश्टी पडली ती गणेश गांवकार जो नवोच सभापती जाला म्हणजे ह्या टर्माक तो नवोच सभापती आसा तितून एक खास गजाल आमी नोट केली ती तेणें विरोधकांक सदांच एक सांगता सभापती सांगता तो आमी पळयला सारके शिस्तीन वागात म्हणून पूण तेणें मंत्र्यांक सुद्दां सांगपाची कापस्ताद केली मंत्र्यांक सुद्दां तेणें सांगलें तुमी उत्तर दितात तें फुडें चॅरार आपूण बसलेलो आसा चॅराक तुमी उत्तर दियात तुमी तुमचे भितर क्रॉस टॉक करूं नाकात हें सर आमकां पळोवपाक मेळ्ळें सो गणेश गांवकाराची ही जी ह्या आठवड्याची जी रेटींग आसा ती तुमी कशी पळयतात गणेश गांवकार हो हांवूय जाणा गणेश गांवकार म्हाका फोनूय केल्लो ह्या संदर्भात तर गणेश गांवकार हो एक बरो सभापती ठरतलो अशें तरेची चिन्ह दिसतात सभाघरान भितर दोन गजाली आसतात सभाघरान भितर एक शिस्त निर्माण जावपाक जाय एक ताका लागून सभाघराची प्रतिश्ठा वाडटा एक आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल विरोधकांक जापो वेवस्थीत मेळटल्यो जापो सत्याक धरून आसतल्यो आनी ह्यो जापो लोकशायेची बुनयाद घट करतली कारण निमाणे विधानसभे कडेन लोक कित्याक पळयतात गोंयांत तर सामकें विधानसभा बद्दल खूब कुतूहल आसा आनी लोकांक एक आस्था आसा लोक विधानसभा समालोचन सगळे पळय रिजनल जितले म्हण टीव्हीर विधानसभा दाखयतात कारण लोक तेन्ना पळयतात इतल्या खातीर पळयतात मनोरंजन म्हूण पळयना न्ही विरोधी पक्ष कसो फंक्शन करता आनी सरकाराक कसो जाबो दिता एक आनी दुसरें सरकार सत्याक धरून चलता काय कितें टायम वेस्ट करनात मंत्री अभ्यास करून येतात मंत्री योग्य वेळान योग्य अहवाल सभापती मुखार दवरतात सभाघराच्या पटलाचेर दवरतात हें लोक पळयतात आनी हें काम योग्य तरेन जातलें काय ना हें सभापतीन पळोवप